जगत्याचे सर्व स्वास्थ्यप्रेमी दर्शकांक मिगेल नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल शेणे लाइव स्ट्रीमिंग स्टुडिओंतू चित्रीकरण जेता आसचे ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರಸ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಕ ತುಮಕ್ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಮಂ ಭಾಗ್ಯಂ स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम म्हणून नमगुलाय आयलेल लोक आमी हे मनादवरनो आमी कोंकणी भाशेरी विविध रोगाची माहिती दिवचे प्रयत्न करताची. ह्या श्रृंखलेंतू आमी कोंकणी भाशेचे वेगवेगळे कुटुंब वैद्य, चिकित्सज्ञ, शस्त्रचिकित्सज्ञ तशीची विशेषज्ञाक आपोवन तांगेले ज्ञान आमगेलोटू वांटून घेताची. आमगेले आयचे तिसरे उपाख्यानांतू आमी चयन केलेले विषय हायपरटेन्शन अँड हार्ट डिसीजेस. एक कालांतू 60 वर्ष नंतर येवचे तसले हृदरोग आजी 30 वर्षाचेच प्रायरी येतस अशी इत्यादी येतस. हाका कारण कसले आनी हाजे सुकून आमी कशी रक्षण कोरेत आनी हाज समाधान कसले म्हणून आमगेलोटू भासाभास करू आज आमगेलोट आसाची कोडियोलाचे प्रसिद्ध पदवी फावो केले. डीएनबी कार्डियोलॉजी, FICC, FACC, FESC म्हणले फेलोशिप हंगेले नावा ओटू जुडून आस. देश विदेशांतू वेगवेगळे संमेलनांतू आणि जर्नल्सांतू हानी प्रबंध मंडन केला. आता तांणी ICMR प्रोजेक्ट्स आणि डीएनबी कार्डियोलॉजीचे गाईड जावन आसाची. प्रस्तुत तांणी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मंगळूर या कोडियाल हंतू डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजींतू एडिशनल प्रोफेसर जावन आसाची. डॉक्टर मामा आता मिगेल मनांत एक चित्रण येता ते कसं म्हळ्यार एक घरा चित्रण. ते घरांतू एकली बायल मनशेक केन्नाय एक ना एक विशयार एक येचना एक टेन्शन अशी कसं की एक मनांत एक तळमळ म्हणटा पळय तशी. एकय तिगेल चरडूंक सम पोट्टा खायनांची म्हूण टेन्शन, नातल्यारी चरडूंक सम शिक्कानांची म्हूण टेन्शन, तिणें अवंगल पुरा चंद कोन घडी कोर न्हू कपटा दवर नाशिल्ले चंद कोन दवरला तिणें त्या बामणान वचून उपसील म्हणून टेन्शन, नातल्यारी बामणान टूथपेस्टाचे मुच्चाळ सम बंद करनी म्हूण टेन्शन. अशी तिका दिसा एक 4-5 पंता कशी पुणी तिगेले एक टेन्शन कोप BP चडून जाता. तशें आसतना हे ब्लड प्रेशर या BP म्हळ्यार कसले आणि सिस्टोलिक आणि डायोस्टोलिक BP म्हळ्यार कसले. आता कोपैल सतत नमक बीपीएस म्हणणे हायपरटेन्शन म्हळ्यार एक विश्वदाद्यंत तक एक डेफिनेशन म्हणस. आता एक अप्पर लिमिट, नॉर्मल लिमिट, लोअर लिमिट पुरा एक आशिल्लेची. आता एक मनशाल तू BP वेगळ वेगळ टायमार चेक केल्यार एक रीती उरना. त्यामुळे मनीशू एक पॅरामीटर नाही. आता इमोशन्स वैरी ताण करची कामा वैरी तागेल निद्दे वैरी BP ಸ್ವಲ್ಪ ಏರು ಪೇರು जाऊ का तशें आशिल्लें दुखून मनीस नॉर्मल जावन उरता. बट आमी एकल्याक BPS एक तो BP कायले आसा म्हण सांगता जाल्यार केलो एक 2 तुकून 3 पटी तागेल ब्लड प्रेशर चेक करता. आता तुमी पुरो आयकून आसता पुरो BP चेक करतना डॉक्टर आमकां सांगता वय चितले आशिल्ले तोगू चितले आशिल्ले. वयच्याक आमी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर म्हण सांगता आनी तोगूच रिडींग आसा पळय ताका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर म्हण सांगता. आता खाली एक इम्पॉर्टंट वे की दोन्ही इम्पॉर्टंट वे असल पुराय संशय जनाल मना भितर येवची स्वाभाविक. इता म्हण आमी पळयताची प्रायजल तशी आयसोलेटेड सिस्टोलिक हायपरटेन्शन म्हण एक आसा. म्हळ्यार वयच BP मान चडचे तोगूच BP तांगेले नॉर्मल एक नॉर्मल आपशी उणे आसता. सो तांणी BP पेशंट नाही वे म्हळ्यार प्रश्न उद्भव जाता. डेफिनेशन प्रकार तांणी BP पेशंट वय इता म्हळ्यार दोन्ही पैकी खंयचे एक रिडींग लिमिट आपशी चड असल्यार तांकां ब्लड प्रेशर आस म्हूण अर्थ. आता उदाहरण एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक वयच BP 140 आपशी चड आणि तोगूच ब्लड प्रेशर एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 आपशी चड असल्यार ताका BPS ची साध्यता आसा म्हूण आमी सांगू जाता. बट एक रिडींग पळो न्हू तुका BPS तूं मात्र घे म्हूण सांगचे चुकी. रोगीक आराम आशिल्ल्या परिस्थितींतू एक मिनिमम 2 तुकून 3 पटी 5 तुकून 10 मिनिटां टायमारी BP चेक करून तागेल एवरेज रिडींग चड असल्या मात्र ताका BPS च्या पुरो म्हूण आमी सांगू जाता.
आणि ಕೆಲವು ಜನ आमक सांगन अशी मात्र घेऊन असच्या पुरोची डॉक्टरान चेक करताना तागेल ब्लड प्रेशर नॉर्मल येवच्या पुरो तशें असल्यारी ताण ऑलरेडी बीपी मात्र घेऊन असल्यारी तागेल बीपी रिडिंग नॉर्मल असल्यारी तो हायपरटेन्सिव्ह पेशंट अशें म्हणून आमी सांगता. ओके. आता हायपर टेन्शन म्हळ्यार तुम्ही सांगले ताजे रिडिंग वयर सकल असता म्हणून हाजी ಒಟ್ಟು ಜೂಡೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಸಲೆ ಕಸಪುರ ರೋಗ ಸಜಿ पळय आता एक मनशा बीपी आसकी ना की म्हण फूड पळोवच्या एक डॉक्टरान बीपी मान चेक करचे विधान आशिल्ले ताका आमी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग म्हणटाचे. केलो पटी आमी रोगीक टेन्शन आस म्हणजे आमी ताका सांगता आशिल्लींची डॉक्टराला येताना मान तागेल बीपी चड व्हरलेले टायमार तुगेल बीपी नॉर्मल आसा ताका आमी व्हाईट कोट हायपर टेन्शन म्हणटाचे. व्हाईट कोट म्हळ्यार फूड तू गोत अशा पुरो डॉक्टर सिस्टर पळय धवे कोट घालता आशिल्ले तशी रोगी ना आस्पत्रे येताना एके डॉक्टरान पळयताना मान तागेल बीपी चड भंय जावन आसच्या पुरो इतमा त्या माहोल ताका फेमिलियर आसा. आता नवे विधान आयला एम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग म्हणून. आता एम्ब्युलेटरी म्हळ्यार ताण आशिल्ले कडेन ताका आमी एक मशीन दिताची आणि 24 घंटे त्या मशीन तागे लेवट असता आणि प्रति 15 to 20 मिनिटां एक पटी ऑटोमॅटिकली त्या बीपी चेक करता असता आणि हेर दिवस आमी त्या मशीन काडताना आमकां ताजे ओवरऑल एवरेज रिडिंग मेळटा. हाजी एडवांटेज कसा म्हळ्यार रोगीक तागेल घरकडे बीपी आसकी ना की म्हळ्यार माहीत कळटा दोन्हीचे आत पक्कानी कोणे मात्र घेवन आसची तागेल बीपी चांग जावन कंट्रोल जाला की ना की तेवय माहिती कळटा. इथं मला एवरेज रिडिंग तागेल नॉर्मल आसच्या पुरो तागेल डॉक्टरान चेक करताना मान तागेल बीपी चड असल्यार तागेल बीपी नॉर्मल कंट्रोल आणि वखद आमी घेतात न्हू बीपीक ते उणी करूं जतकी चड करूं जतकी हाजी प्रमाणे काय आमकां हे एम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंगान कळटा. आणि हे मस्त कॉस्टली काही नाही. आता मंगळूर तसल गावान तू एक तुकून 1,500 रुपये त्या मशीना कॉस्ट असता एक दिवस दिवच्याक ते आस्पत्रे येवन ताण घालून घेवन घरा वचून नेक्स्ट दिवस ते मशीन रिटर्न करचे जाता. सो बीपीचे डायग्नोसिस एक पत्ती करचे विधान मस्त चेंजेस जाला इतले वर्षातून दोन्हीचे रोगीक फ्रेंडली जावन आशिल्ले इन्स्ट्रुमेंट्स आता पळय एम्ब्युलेटरी बीपी आसच्या पुरो हे तागेल घरकडेची चेक करता असल प्राविधान आता बीपी डायग्नोसिस भितरी जाला. एक मनशाक हायपर टेन्शन असगी नागी म्हणू कोळका जाल्यारी ताण कसा कोरका म्हळ्यार ताका कसं लक्षण असतवे ताका कसले म्हळ्यार हार्ट बीट चड जेवची जेवो तसं कसले असवे आणि अनेक कसं म्हळ्यार एक नॉर्मल मनशान कितली पण ता बीपी चेक कोरका तुगेले दोन्ही क्वेश्चन हांव फर्स्ट सांगता इथं ऑलरेडी हांव तावळी ताका एड्रेस केला. आता बीपी आस की म्हण कोळका जाल्यार मिनिमम 3 रिडिंग्स each taken at least 5 to 10 minutes apart आणि कंडिशन कशी असू का म्हळ्यार ताण कम्फर्टेबल एनवायरमेंटा भितर असू का आणि बीपी चेक करताना केन्नाय निदान ताका समाधान येरी बीपी चेक करता ना म्हणजे तो खुर्चेर आरामेर बसेल टायमार एप्रोप्रिएट साइज कफ घालका तेव्हा इम्पॉर्टंट इथं म्हळ्यार चेडवांक तू हॉड्डाल बीपी मशीनार चेक केल्यार तांकां बीपी चड येता तशी हॉड्डांक तू सान कफ घाल्यार बीपी व्यत्यास येता. आता ಕೆಲವು ಜನ मस्त दष्टपुष्ट शरीराचे आसच्या बरो तांकां नॉर्मल कफ घाल्यार बीपी व्यत्यास येता तशी तांगेल एजाक तांगेल हाता कफा सायजाक एप्रोप्रिएट आशिल्ली बीपी मशीनान एवरेज तिन्नी भितर 2 रिडिंग चड असल्यार आमी ताका बीपी आसच्या पुरो म्हणून सांगताची. बट ते आस म्हण कळसताना हेर दुसताक मात्र घालका म्हणलें न्ही. त्या तुगेलें सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चनाक तू सांगिल्लें न्हू स्लाइड आसवा आमगेल्या प्रिवियस स्लाइड आवच्यो मागशीचे हायपर टेन्शना कसं लक्षण असवं म्हणून तुम्हाला एक प्रश्न निमगेले. ऍक्च्युअली हाई ब्लड प्रेशर आशिल्ल्यांक मस्त जन लक्षण आसना साधारण 60 तुकून 75% जनांक एसिम्टमॅटिक म्हणटाचे म्हळ्यार खाली बीपी निमित्तान ताजी कसले तंद्रे सिम्पटम्स ना. बट आमी अनेक विषय आमगेले मना आलोचन करता कसं म्हळ्यार हायपर टेन्शनाक सायलेंट किलर म्हणून म्हणटाचे इथं मला त्या दोळ्या देखे ना बट ताजी परिणाम आस पळय आमगेले विंगड विंगड अंगा भितर जावन विपरीत जावन आसून त्या अंगाचे फेलियरा निमित्त तो डॉक्टरा लेगी परीक्षा येता. तशी सिम्पटम्स कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು जनांक मस्त हाय ब्लड प्रेशर असल्यार मात्याक दूख येता मागशी भागांत ऑक्सिपिटल रिजन म्हणटाचे थंय एकदम दूख येवचे माते जड जाल्यार मणके जेवचे चड बीपी असल्यार माते गुवळ जेवचे ಕೆಲವು जन ओंक येयल्या मणके जेवचे असल पुरे जाता. ಕೆಲವು जन बीपी चड असल्यार चमकतान लखेल्या मणके जेवचे ಕೆಲವು जन दोळ्या दृष्टी उणी जाता बीपी चड जाल्यार आमगेले दोळ्या रक्तनाळाकय बीपी चड जावन तांगेले विजन एके आमगेले काळची कसं असं त्या उणी जेवचे परिणामय जाता.
पण मोस्ट इम्पॉर्टंट 3 तुकून 4 अंगांगाक बीपी निमित्त बाधत येता. फर्स्ट ब्रेन तुम्ही ऐकून आसच्या पुरोची स्ट्रोक जाता. स्ट्रोक म्हळ्यार लकवा तातूंत 2 नमन्याचे आसता. एक बीपी चड जावन माथ्याचे रक्तनाळ भित्ता हेमरेजिक स्ट्रोक म्हणतात, म्हळ्यार ब्रेन हेमरेज म्हणतो ऐकून आसता. ब्रेन हेमरेज जावचे एक प्रमुख कारण अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर. दोन्हीचे जनाके विषय गोत्ता एक्चुअली अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर असल्यारी ब्रेना भितर हेमरेज जाता. अनेक स्ट्रोक जाता. स्ट्रोका भितर क्लॉट जावचे. ब्रेन हेमरेजांतू बीपी चड जावन माथ्याचे रक्तनाळ फुटवता बेच्चे ते मोर सिरियस. आता ब्रेन हेमरेज आमगे ऑर्डिनरी स्ट्रोका पशी मोर सिरियस. दोन्हीचे डिमेन्शिया म्हणून म्हणतात. बीपीएस म्हणून सुमार जना कळना मस्त बरस बीपीएस प्रायजल तशी तांकां उडगास शक्ती तांगेली ज्ञापक शक्ती उण जावची डिमेन्शिया म्हणतात. ते कारण कसं म्हळ्यार आमगेल मेदुळा वच्चे सಣ್ಣ सಣ್ಣ रक्तनाळा भितरी क्लॉट शे येवन तागेली ज्ञापक शक्ती क्रमेण जावन उणी जाता. हेवंय कळना आमकां. तो इत्ते बा ताका प्राय सहज तागेले विसरून गेला की म्हणून लेखता चेक करता ताका मस्त वर्स तुकून बीपी आसता. दोन्हीचे मेन अंगांग हार्ट. आता हार्टाक कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणून म्हणतात. पुराय जन गोत हार्टा ब्लॉकेज कायलेक आमी कोरोनरी आर्टरी डिसीज म्हणतात. हे बीपी कंट्रोल नातले कशें जाता म्हळ्यार हार्टा वच्चे रक्तनाळ उब्बून येता. उब्बून येईल तशी तांकां कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन जाता आनी रगत वच्चेक वाट सपूर जावन वता तशी जाता. ते तीव्र प्रमाणेर जाल्यार हार्ट अटॅक एक आमी हृदयाघात म्हणून कन्नडान म्हणतात पळय त्या जाता. अनेक इम्पॉर्टंट हार्टा भितर जावचे कसं म्हळ्यार कंजेस्टिव्ह हार्ट फेलियर. बीपी कंट्रोल नातल्यार हार्ट कसले आफ्टर ऑल एक पंप करचे ऑर्गन. आता तुका एके म्हाका एक सपूर एकल्याला असल्या लढाई करू जाता. आता एक होड घट्टी मनुष्य हांगा बागी लाडकोन तू धांव म्हळ्यार म्हाकाय तुका जाय तशी जाता. बीपी मस्तय जाता. हार्ट कसं करता हार्टाक पंप करचे त्रास जाता. तशी लंग्सा भितर उद्दा भरचे स्टार्ट जाता. पाया उद्दा भरता ताका आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार हार्ट फेलियर म्हणटात. म्हळ्यार हार्टाचे पंपिंग फंक्शन क्रमेण जावन कमी जाता. सो ताका एक प्रमुख कारण हे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर. सो दोन्ही अंगांगा विषय हांव तुका ಸ್ವಲ್ಪ विवरण जावन सांगले. तिन्नीची किडनी. आता बीपी निमित्त किडनी ತೊಂದರೆ येवची किडनी ತೊಂದರೆ निमित्त बीपी येवची हे कसले मायन सुरवे गलाट केले की सुन्नेन सुरवे गलाट केला म्हळ्यार प्रश्न म्हणकेची. इथं म्हळ्यार दोन्हीने येवच्या साध्यता. बीपी कंट्रोल ना म्हण जाल्यार फर्स्ट पेट्टू पडची किडनीक. आता किडनी फंक्शन आम्ही क्रिएटिनिन म्हणून एक टेस्ट करतात. क्रिएटिनिन चढ जल सताना वापस कसं जाता बीपी चढता. बीपी चढला एक सायकल शे वापस किडनी प्रॉब्लेम चढ जाता उरता. सो तिन्ही अंगांग किडनी फेलियर. चारीचे तुम्ही आर्टरीज एक पूरे रक्तनाळा वयर प्रेशर पडता. बीपी चढ जाताना कसं हायपर टेन्शन म्हळ्यार पडची पूरे रक्तनाळा वयर. सो ते रक्तनाळ डॅमेज जाता. डॅमेज जाले तशें ते पातळ जाता. पातळ जाले तशें ताका गुळशी येता एन्युरिझम म्हणटाची आनी ते रप्चर जाता. तशी पाया रक्तनाळा रक्तसंचार उणी जाल्यार गँग्रीन जावचे चान्सेस आसता. सो हायपर टेन्शन पर से सिम्पटम्स आसना बट ते सायलेंट किलर. इथं म्हळ्यार ताजे प्रभाव दाखोवचे विंगड अंगांगा भायर सकून कसले दिसना म्हणून घाई जो ताका बीपी म्हणून सांगू जायना. आता तू वर्लल कायले पळय आता शुगर असच्या पुरो पाया काळ जाता गँग्रीन जाता. बीपीन तशें कसले जायना घाई सुकना तशें पळय जाता. हंत तशें नाही. हंत ताजे निमित्त लक्षण येवचे म्हळ्यार माथे जड जावचे एक पटी माथ्या गुवळ येवचे चमकतान लकेला म्हणके जावचे. आता एक हायपर टेन्शन एक कंट्रोल दवरका जाल्यार कसा पुरा लाईफस्टाईल चेंजेस करका पडता एक मनशान. बीपी म्हळ्यार पुराय जना मात्र जावका म्हणना. आता हे प्रश्न तुगेले उत्तर करचे फुडें हे तुका एक अंकी अंश दिता. आता पुराय जनाक बीपी आसा म्हण कोणाकय कळना. तू त्यात पळय स्लायडा पळय. आता 100% लोकांक बीपी म्हण जाल्यार कोळनाशे साधारण एक 47% जना मानतात. आणि तांतू ट्रीटमेंट घेवचे साधारण 40% जन मानतात. आणि कंट्रोल जावन आसचे. ते कंट्रोल म्हळ्यार कशें जाल्यार बीपी मात्र घेवन तागेले बीपी नॉर्मल रेंजार आसचे 14% जना मात्र. सो तू पळय बीपी आसचे आमगेल्या समाजांतू एक समुदायांतू एक टिप ऑफ द आयसबर्ग शे आमकां दिसचे ओ एक स्वल्प जन मात्र बीपी आसा म्हणून. एक्चुअली पळोवच्या गेल्यार समुदायांत बीपीची इन्सिडेंस मस्त चड आसा. आता उदाहरण एक तू आता आमगेल देशांत एक विदेशांत प्राय जाले तशें बीपी नॉर्मली जावन येता म्हणून म्हणटा तू आयकून आसच्या पुरो. आता बीपी म्हळ्यार 70 वर्ष जाल्या नंतर बीपी येवची सामान्य रे
एज जल तशी नॉर्मली पुऱ्या जनाक ಸ್ವಲ್ಪ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजा पशी चढ असता बट तो आज एवरेज आमगेल देशा पळयल्यारी शहरांत म्हळ्यार सिटी अर्बन एरिया बीपी इन्सिडेंस साधारण 30 to 45% म्हळ्यार तू 100 जन एडल्ट्स चेक केल्यारी 40% जन बीपी चढ असता तेची ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪಳೆಯಲ್ಲರಿ ಉಣಿನ 15 ತುಕುನು 25% ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ असत त्यातो अंदाज करी स्ट्रेस रिलेटेड म्हणून नाही स्ट्रेस रिलेटेड म्हणून मान्य आता आमगेल बदल जेलेले सामाजिक व्यवस्था आसा पुरो काम करची स्ट्रेस आसा पुरो अर्बनायझेशन आसा पुरो तशीची कितली की जन आता तांगेल वर्क शेड्यूल चेंज जाता तू सॉफ्टवेअर काम करता लोक आसा पुरो तांका रात्री टाइमार काम करचे असता दिसा टाइमार तांणी फ्री असताची प्लस व्यायाम आणि फूड असेल म्हणजे आहार पद्धती नातील दुखून आता आमगेल देशांतू पर्टिक्युलरली या शहर भागांतू अर्बन एरिया सांगतो या ब्लड प्रेशर प्रमाण चढलाय अशें म्हण म्हाका दिसता तुगेल क्वेश्चन लायफस्टायल चेंजेस कशी करता म्हण ताजी उत्तर आता कारण सोदल्यारी आता कस कारण पुरे जाल्ले ते आमी बदली केल्यारी साधारण 20% वयले 10% तोग्गु म्हळ्यार 20 millimeter systolic 10 millimeter diastolic खाली व्यायामान एके आमगेल जीवन शैली मारपाड करची दुखून उणी जाता सो हांत तू क्लू मेळटा पुराय जनाक बीपीक मात्र नाका सो स्टेज 1 एके स्टेज 2 हायपरटेन्शन म्हण आमी कसं सांगताची स्टेज 1 म्हळ्यार सिस्टोलिक अंतू 140 तुकून 160 डायस्टोलिक 90 तुकून 99 सो स्टेज 1 हायपरटेन्शनाक खाली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मात्र पावता बट आयडेंटिफाय करता ताका बीपीएस की ना की म्हणून आनी आमी ताका एज्युकेट करता प्रतिनित्य व्यायाम आसचे पुरो एक 20 तुकून 30 निमिष वॉक करचे नातले स्विमिंग करचे नातले योगा एके ध्यान एके काय नातले आमगेल पूजा पाठ करचे नातले आमगेल दिननित्य काम करचे आमचे गेल्यान तेव्हा एक संध्यावंदन करचे तेव्हा एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस रिलॅक्सेशन भजन म्हणचे तद्निमित्त आमगेल मन की तलन अशी उणी जाता आणि बीपी शांत जाता आणि तद्निमित्त बीपी मस्त मटाक कंट्रोल येता आता मागीर लायफस्टायल म्हणटना फूड आता फुडली काळान पूण तितले हॉटेल तसले रेस्टॉरंट्स पुरो नाशिल्ले आता प्रति जन वीकेंड्स म्हणटना भायर खावूक तांकां आणि पुरा मस्त ऑइली फूड आणि पुरा खाता जेवय हाका ऍड ऑन जाते खंडित इता मला फूड आणतो आता मिठा अंश चढ आशिल्ले एके आताच कसं तो म्हणता डीप फ्राय की हॉटेला भितर मेलचे तवा फ्राय तांत पुरा कसं जाता म्हणा खंय नाही खंय मिठा अंश चढ जाता प्लस तांत वायट कोलेस्ट्रॉल चढता सो हे दोन्ही भाव आणि भयण आशिल म्हणके बीपी कंट्रोल नातल्यारी मागीर क्रमेण कोलेस्ट्रॉल चढता आमगेल्या आहार पद्धतीने कोलेस्ट्रॉल चढता कोलेस्ट्रॉल रक्तनाळा भितर जम जल म्हणजे रक्तनाळाची स्टिफनेस चढता त्या दुखून वापस ब्लड प्रेशर चढता सो फुडा भितर करची असेल कंट्रोल आणि जलतीतला मी तरकारी खावचे तू ऐकून नसता पुरो सुमार ट्रायला भितर डॅश डायट म्हण ऐकता तू हायपरटेन्शन म्हणून नेक्स्ट क्वेश्चन कसं डॅश डायट प्रति न्यूज पेपरारी मॅगझिनारी पुरा येते डॅश डायट म्हणारी डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हायपरटेन्शन म्हणून हाजी विषयार मिगेल नेक्स्ट प्रश्न आशिल तुमका तो डॅश डायट मा डायटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हायपरटेन्शन मस्त ट्रायल जाला ट्रायल म्हणा तू सायंटिफिकली खाली डायट तुकून तुगेल कितलं ब्लड प्रेशर उणी जाता आम्ही फुडा कसं करचे सो मेडिटेरेनियन डायट म्हण आसा तांत कसं म्हळ्यार चड सोप्पू तरकारी अंश घेवच्यो आता तू 5 सर्विंग्स घेतले सॅलड्स फ्रेश केलेले तरकारी कटकोन खावचे फ्रेश फ्रुट्स घेवचे पल्ल्या तरकारी घेवचे आणि ऑलिव्ह ऑइल यूज करचे आणि वॉलनट आणि असल सकट ड्राय फ्रुट्स यूज करचे हे पुरे घेवन लेस कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार शीता अंश उणी करचे स्वीट एके जागरी एके तुगेला शुगर अंश उणी करचे आणि शुगर अंती कसं रिफाइंड शुगर उणी करचे हे पुरे कंटेंट तुगेले मेडिटेरेनियन डायटा भितर आसा त्या डायट यूज केल्यारी हायपरटेन्शन उणी जात की ना की म्हळ्यार रिसर्च पद्धती जाल्लेला का डॅश डायट म्हणून म्हणटाचे म्हळ्यार डायटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हायपरटेन्शन आता पळोवन ह्या स्लाइड पळय आता कशी आम्ही मात्र नत्तिले बीपी कंट्रोल करता म्हण तू म्हाका एक क्वेश्चन निमगिलता म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन कशी या बीपी आणशी फर्स्ट पळते डॅश डायट सेकंड रेग्युलर एक्सरसाइज आता रेग्युलर एक्सरसाइज म्हळ्यार आमी कितलं व्यायाम करता म्हण निमगिताची दिसाक
ಮಿನಿಮಮ್ 25 ತಕೊಂಡ್ 40 ಮಿನಿಟ್ ಸದೈ ಕೊರು ಜಾಯಿನತ್ಲೆ ವಾಡ್ನ ವಾರ 5 ದಿವಸ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಡೇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 25 ತಕೊಂಡ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ either brisk walk or swimming or cycling or pedaling. ताज किती separate time दवर का म्हणतो ताज किती तुम separate time दवर का so या regular exercise. Third weight loss. आता obesity म्हणतात म्हळ्यार तांगेल देहाचे तूक चड असता आता मी बॉडी मास इंडेक्स म्हण एक व्हॅल्यू असता 25 BMI म्हण ऐकून शकता सुलभते हाइट डिवायडेड बाय वेट स्क्वेअर इन सेंटीमीटर सो 25 पस चड असले तुका बॉर्डर लाइन ओबीस म्हणतात सो तसल्यान या बोज्ज उणी केल्यारी या ब्लड प्रेशर आहे ऑटोमॅटिकली उणी जाता आता तुका एक उदाहरण दिता एक मनशाले वेट 5 kg उणी जाले 3 महिने भितर तेन्ना ऑटोमॅटिकली तागेल बीपी वयच 20 तोगुच 10 उणी जाता मात्र नती सो तू पड एक वेट उणी केलेला कितलं महत्व लाभ कितलं असं नेक्स्ट रेड्यूस सॉल्ट अँड हाय फॅटी डाएट्स म्हळ्यार उप्पिनांश आता सिंपल जेवण आम्ही घरांत कसं करता सॉल्ट उणी करूक सॉल्टेड काजू बी त्या खावची के उणी करूक फ्रेंच फ्राईज सॉल्टेड काजू बी मस्त नणचे मागीर पप्पडू ओडी अंत पुराय कीर्लो अंत पुरायचे के चड मीठ आसा सो हे reduce additional salt in the diet आणि ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡು ಅಂಕಸ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಸ ಕಸಲೆ ಅಸ ತಜವೇರೆ एक दोन मीठ पपड so added salt avoid कर so reduce salt and high fatty diets आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट सांत तुकुनो कसले व्यसन अस आता स्मोकिंग असच्या पुरो अल्कोहोल असच्या पुरो आणि विंगड कसले हार्मफुल हॅबिट्स आता ಕೆಲವು जन ड्रग्स आणि घेतल असची ताजी निमित्त बीपी चढता तुका आश्चर्य जावच्या पुरो कोकेन घेतल अस तांगेल बीपी केलोपटी मस्त हाय वता आणि तन दम बंदून येता सो अवॉइड एडिक्शन्स फॉलो रेग्युलर डायटरी हॅबिट्स तिन्हीचे रेग्युलर एक्सरसाइज आणि डैश डाइट एक डायटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन ये पूरे 4 विधान मात्र नतिले बीपी कंट्रोल करेत बट मस्त हाई ब्लड प्रेशर असत ಕೆಲವು जन स्टेज 3 हाइपरटेंशन म्हणतात म्हळ्यार आता तांगेल वयची 200 असच्या पुरो तोगुच 90 अस तांक आमी सांगू जायना तू हे पुरे कर रे 3 महिन्यांनी यो तू इता मग तसल लोकांक आम्ही ब्लड प्रेशर गुळी दिवन तांगेल बीपी एक हदा मटार हाणू मागीर हे पुरे तांक फॉलो करच्याक एडवाइस करतात आता तुम्ही डॅश डाएटा विषयार उलयतना तुम्ही ऑलिव्ह ऑइल मेडिटेरेनियन डायटांत ऑलिव्ह ऑइल यूज करताची म्हणून म्हणले कोर येतं म्हणून तशें तुम्ही खंयच्याय इंडियन जाले म्हळ्यार वेदर कंडिशन्स सुटेबल जेवता जाल्यार ऑइल सजेस्ट करता की खंयचेय पळय आमी ऑइला एडवर्टाइजा खातीर हांगा येयले न्ही सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज सायंटिफिक या पूरा कॉमन क्वेश्चन करेक्ट तू निमगेल्ला चुकीना बट पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी एसिड्स म्हणून आसा प्युफा सो तांतो सनफ्लावर ऑइल अशा पुरो एक सोया ऑइल अशा पुरो ऑलिव्ह ऑइल अशा पुरो एक ग्राउंडनट ऑइल अशा पुरो हे अंतु चड पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी एसिड्स आसा whereas मुफा एक मोनो अनसॅच्युरेटेड फॅटी एसिड तांतो चड आमगेले नारळाल तेल एक कोकोनट ऑइल भितर आसचे आता पुफा हांव तोंड खाता म्हळ्यार ताजे लाभ गेलो आता ऑलिव्ह ऑइला भितर म्हाका झळकी तोंड खावका म्हळ्यार ताजे लाभ गेलो सो खंयचे ऑइल एक लिमिटा पस चड तू बॉयल केल्यारी एक तांचो तळल्यारी तांचो ऑटोमॅटिकली तांचो आशिल्लो चांग वायट जाता तर जेवन खंयचे ऑइलान फ्राय करचे चांग न्ही बट तू फूड आउट तू एक तुगेले कुकिंग आउट कसं घालता त्या थोडे ऑइलान काय व्यत्यास जायना हुमण आणि केल्यार वैरशे घालता म्हणून कोकोनट ऑइल थोडे आम्ही फण्णा कसं तेल घालताची तांत आम्ही सोदून बसचे अगत्य ना कसं असं ते घेवेत बट खंयचे अति प्रमाणात घेतल्यारी चांग नाही ಕೆಲವು ಜನ सांगचे हांव आयकला तांगेले तांकां दोळे काळोख येयलो हात पाय थंड जाल्ले आनी लो बीपी जाल्ले म्हणून सांगचे आमी आयकला युजली हे लो बीपी म्हणल्यार कॉन्सेप्ट या वैद्यकीय शास्त्रांत आसा की वय आता हाय बीपी एक कायले बट लो बीपी एक कायले न्ही हलवार विंगड कंडिशन आतुकून एक मनशाल ब्लड प्रेशर उणी जाल्यारी ताका मात्या गोळ्याल म्हणके जाता तू आलोचन करूं कसं म्हळ्यार बीपी आमकां कसले इम्पॉर्टंट आता एक नॉर्मल बीपी मनशा जावू का कसल्याक इता म्हळ्यार मेदुला रक्तसंचार वचूक जाल्यार हार्ट एक प्रेशरार पंप करता तशी आमगेले सगळे देहा रगत वचूक जाल्यार एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर म्हणून आसा तें आसूं का ताज्या पशी उणी बीपी जाल्यार फस्ट पेट्टू कोणा जेवचे ब्रेनाक
ब्रेन अरगत उणी जलसतान दोळा काळोख येता सो ताका आमी लो बीपी म्हणटाचे आता लो बीपी कॉमन कारण कसं म्हळ्यार वॅसोवेगल सिंकोप म्हणटाचे आता तुम पळोवन अशा पुरो चेडू असेंब्ली रपताचे मातीगून पडताचे तेन्ना फर्स्ट कसं जेवचे तांगेल ब्रेन रक्त संचार उणी जेवचे इता म्हळ्यार बीपी तांगेल पडता दोन्हीचे कायले निमित्त जाता आता उदाहरण एक हार्ट अटॅक येवचे पुरो तेन्ना तागेले एदे बडिता उणी जाता नातल्या बीपी पडता तेज्यान ताका माथ्या गोळेन तो पडता सो हृदय आघात एक हार्टाच कसले फास्ट एक स्लो हार्ट बीटिंग कायले हाजे निमित्त माती गोळ एक लो बीपी जाता तिन्नीच कसं म्हळ्यार इन्फेक्शन जावन सेप्सिस म्हणटाचे तेन्ना ऑटोमॅटिकली ताका ताप येता पुराय आसून तागेले बीपी उणी जाता सो लो बीपी म्हळ्यार एक कायले न्हय विंगड एक कायलेचे लक्षण सो आमी लो बीपी असल्या निग्लेक्ट करू नजे ते कित निमित्त लो बीपी जाला म्हळ्यार शोधन करका आनी ताका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिवका ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ करताची बीपी चार्ट मेंटेन करका म्हणून या कसं टाइपाचे म्हळ्यार खंयचे कॅटेगरीचे पेशंटाक आमी बीपी चार्ट मेंटेन करका म्हणचे पळय कोणा बॉर्डर लायन ब्लड प्रेशर आसा तुका बीपी आसा की ना की म्हळ्यार विशयांत दुविध असल्यार नातल्यार खंयचे रोगीक आमी मात्र दिला बट तागेले बीपी कंट्रोल जायना आता मात्र घरकड वचून घेता की ना की आमी सांगेल प्रमाणेर घेता की ना की म्हळ्यार कळका जाल्यार आमी घरकड बीपी चार्ट दवरी म्हणून मस्त जन मात्र स्किप करता तीन सांगितले असले ताणी एक घेवच्या पुरो ताका डेली घेवच्या सांगले तो 2 दिसा एक पटी घेवच्या पुरो असल पेशंटाक आमी केन्नाय तुमी एक बीपी चार्ट दवरायची त्या तांणी घरकड डिजिटलार दवरायचा नातल्यार खंय लोकल एमबीबीएस डॉक्टरान जाल्यार वचून रॅन्डम टायमार दवरका आता चार्ट दवर म्हळ्यार नवे कसले फॉर्म हाडका म्हणना ताका एक पेपर आरी आता समय कितले तागेल वयची बीपी कितले तोगूची बीपी कितले हे ताण रिडिंग दवर न्हू एक वार जेव 10 दीस डॉक्टराला वतान ताण त्या डॉक्टरा दाखयल्यार त्या तागेल बीपी चार्ट जाले नातल्यार आमी सान एक नोटबुक शी पेशंटा दिताची आनी तू नोट कर न्हू नेक्स्ट टाइम येतान बरें म्हणून सांगताची आता हायपर टेन्शन म्हणल्यार बायल मनशालांत चेड आसता की दादले मनशालांत चेड आसता तू सेक्स रेशियो पळोवच्या गेल्यार चड दादले मनशालांत आसता बायल मनशालांत बीपीचे प्रमाण चिके उणे कितले प्रायताय तांकां मेन्सेस जेवता येताय म्हळ्यार 45 to 50 ताय तदनंतर दोन लोकांकय ऑलमोस्ट एक प्रमाणेरी बीपी चढता बीपी आसता आता एवरेज 60 वर्साच्यांक साधारण 5 to 10% लोकांक ब्लड प्रेशर आसता प्राय जल तशी 70 80 जल तशी ऑलमोस्ट 30 to 40% जना ब्लड प्रेशर आसता आता हायपर टेन्शन जो म्हणले मी हाजे उपचार कशे करचे म्हळ्यार ड्रग थेरपी कसं करचे आणि या ड्रग थेरपी निमित्त कसले साइड इफेक्ट्स जो असवे पळय आता बीपी ट्रीटमेंट कोणा जाय कंपेलिंग इंडिकेशन टू ट्रीट म्हणटा कंपेलिंग म्हळ्यार आमी मात्र दिवचे अगत्य असचीची म्हणटात तांकां कोणा म्हळ्यार हांव तुका तावळ चार्ट दाखयल पळय एंड ऑर्गन डॅमेज कोणा जाला आता हार्टा प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक तांकां दम बंधन आसच्या पुरो किडनी तंद्रे पेशंटाक स्ट्रोक जाल्ल्याक हे पुराय कंपेलिंग इंडिकेशन तू बीपी कशीपणी कोर न्हू जाल तितलो वग्गी बीपी उणी करूं का हे कंपेलिंग इंडिकेशन वरलेला स्टेज 1 हायपरटेन्शन एके बॉर्डर लायन स्टेज 2 हायपरटेन्शनाक डायट आनी एक्सरसाइज आमी 3 म्हयने ट्राय कोर न्हू तांकां कंट्रोल जायना तिल्या मात्र टॅबलेट दितात आणि आत्ताचे बीपी टॅबलेट्स कसं आमकां मेळटात ते रिलेटिवली साइड इफेक्ट फ्री बट झिरो साइड इफेक्ट तांकां मात्र आसा म्हण सांगचे जायना कसं जाल्यार सान प्रमाणे म्हळ्यार 0.1 एके 0.2% जनांक तद निमित्त साइड इफेक्ट आसच्या पुरो तशें आसल्यार तांणी तांगेले वैद्यालय सांगू न्हू त्या प्रमाणे तांणी कसले ताका कसले एक्शन घेवका त्या तांणी करता आणि नॉर्मली बीपी टॅब्लेटार साइड इफेक्ट मस्त थोडे ಕೆಲವು ಜನ ಪೈಯ ಸೂಜಿ येवच्या पुरो एम्लोडिपिन म्हण मात्रेन ಕೆಲವು जनाक ड्राय कफ येवच्या पुरो म्हळ्यार खांकी सुकी खांकी तशें आसल्यार तांणी डॉक्टराला सांगून तांगेल बीपीची मात्रा चेंज करचे जाता बट मेजर टॅब्लेटा निमित्त साइड इफेक्ट येता म्हळ्यार विषय पट्टी आता गर्भावस्थेर आसची बायल मनशांक प्रेग्नन्सी रिलेटेड हायपरटेन्शन म्हण एक जाता या इतिहास जाता आनी हाजे कंट्रोल कशें करता पळय प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन एक इम्पॉर्टंट टॉपिक इता म्हळ्यार गर्भावस्थेर आसतना बायल मनशाले म्हळ्यार अम्माले बीपी चड आसल्यार ताजे व्यतिरिक्त परिणाम कसो आसा चेडलाल वयर जाता इता म्हळ्यार चेडलाल डेव्हलपमेंट जायना दोन्हीच कसं म्हळ्यार PIH म्हणटात प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन चड जावन एक्लॅम्सिया म्हण म्हणटा तूं आयकून आसा फिट्साइला म्हणके जावचे प्री एक्लॅम्सिया आनी एक्लॅम्सिया करेक्ट पाया उद्दा भरचे फिट्साइल म्हणके जावचे आणि अल्टिमेटली कसं जाता म्हळ्यार चेडू नॉर्मल टायमा पशी फुडें डिलिव्हर जाता सो चेडलाल्या प्रीमेच्युअर जावन डिलिव्हर जाल्यार दुखून ತೊಂದರೆ आसता प्लस चेडू फुल्ली डेव्हलप जायना
वेट आणि उणे असतात प्लस मॉर्टॅलिटी फॉर मदर एज वेल एज चाइल्ड is आता इज हाय तर जावन ह्या प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन आस पळय निग्लेक्ट करचा नज औसून खंडित बीपी मात्र घेऊ का असं म्हणलेले तुका लेडीज डॉक्टर सांगताची नातल्या तुका त्या स्पेशलिस्ट आल्या पेटयताची बट एक पटी तुका ब्लड प्रेशर आयल्यार नेक्स्ट प्रेग्नन्सी तुका अपाज येता म्हणून सांगच्या जायना आणि एक पटी प्रेग्नन्सी आयल्यांक परमनंट बीपी येता म्हणिना तू अंकी अंश पळयल्यार साधारण एक 10 तुकून 20% लोकांक प्रेग्नन्सी बीपी आशिल्ल्यांक नेक्स्ट प्रेग्नन्सी अपाज बीपी येवची साध्यता आसा तशीची एक 5% जनांक मागगिरी बीपी येवची चान्सेस मुखारसून बीपी येवची चान्सेस हे इम्पॉर्टंट बट हे प्रेग्नन्सी इंड्यूस्ड हायपरटेन्शन निग्लेक्ट करू नये आता डॉक्टर मामा आमगेला हायपर टेन्शन आसुकून आमी आता होगोर होगोर हार्ट डिसीज टुवर्ड्स वचा या इस्किमिक हार्ट डिसीजेस म्हणून आमी आयकल्यांची या इस्किमिक हार्ट डिसीज म्हळ्यार कसले आणि हाजी कारण कसले इस्किमिक हार्ट डिसीज म्हळ्यार एक ब्रॉड टर्म इस्किमिया म्हळ्यार कसले इट इज द क्राय ऑफ द डाईंग मसल इस्किमिया म्हळ्यार खंयकी हार्टाचे मांसखंडाक रगत उण येतस रगत उण येतस ताका आमी इस्किमिया म्हणतात हांतू प्रमुख जावन 3 विधान आसा एक क्रॉनिक स्टेबल एंजायना म्हणताची क्रॉनिक स्टेबल एंजायना म्हणताची दोन्हीचे अनस्टेबल एंजायना म्हणताची आणि तिन्हीचे हार्ट अटॅक म्हणताची सो क्रॉनिक स्टेबल एंजायना म्हळ्यार प्रथम हंतू म्हणून सांगू येता प्रथम हंतू म्हळ्यार ताण चमकता मान तक दुख येवची रेस्टार दुखिना हार्टाक म्हळ्यार अर्ध दुख येवचे चड काम केल्या मात्र हे क्रॉनिक म्हळ्यार हगूर जावचे स्टेबल म्हळ्यार ते बाद दिना ताण चड चमकला आतां बावट्या गुड्यार चडल्या मान दुख येवची ताका पीवीएस चमकल्या दुखेना बावट्या गुड्यार चडल्या मान दुखे म्हळ्यार ते स्ट्रेन चड आसा ताण रबल्यारी तागेल दुखी रबली मेट्टांनी चडल्या चड स्ट्रेनस सो क्रॉनिक हगूर चढचे स्टेबल म्हळ्यार ते वयर तोक जायना एक प्रमाणे आतां काली 5 मिनट चढताना आज 5 मिनट चढताना मान दुख येता आता 5 मिनट चढताना दुख येशील ताका 1 मिनट चढताना आयल्यार ते अनस्टेबल जालें तो सेकंड हंत अनस्टेबल एंजायना तेव्हाय ताण निग्लेक्ट केलें म्हण जाल्यार रेस्ट एंजायना म्हणटाची म्हळ्यार नत बसून आसतना अर्ध्या दुख येवची ना म्हण जाल्यार ताण गट्टी जेवण केलें सतान ताका अर्ध्या दुख येवची इथं म्हळ्यार जेवण जेल सतान पुरे रगत आमगेले पोटा वता आनी हार्टाक रगत उणी वता सो रेस्ट एंजायना नातल्यार पोस्ट प्रँडियल एंजायना म्हणटा पोस्ट प्रँडियल जेवण जेल नंतर चेस्ट पेन ह्याची के सिरियस प्रमाणाचे चेस्ट पेन सो हे तिन्ही पळय इस्किमिक हार्ट डिसीजाच्या होड ब्रॅकेटा भितर येता आता कारण तू निमगेले हाय ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर म्हळ्यार बीपी चड आसचे स्मोकिंग आणि देहाचे तूक चड आसचे ओबेसिटी आणि लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी हे 5 कारण प्रमुख जावन हे रक्ताचे कोब्बू जम जावच्याक कारण आता कोलेस्ट्रॉल विशयार ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावे आता कोलेस्ट्रॉल म्हळ्यार आमगेल देहा भितर आसचे एक आवश्यक अंश आता कोलेस्ट्रॉल आसच्याक नज म्हळ्यार भावन तप्पू आता उदाहरण दिवचे जाल्यार आमगेल देहा भितर सिंथेसाइज जावचे केलाव हार्मोन कोलेस्ट्रॉल जायची आता इस्ट्रोजन आसा टेस्टोस्टेरोन आसा एक एड्रिनल हार्मोन आसा पुरा एक कोलेस्ट्रॉल जाय बट केलाव कोलेस्ट्रॉल व्हाईट कोलेस्ट्रॉल म्हणून आयकून आशा पडतो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल म्हणताची त्या म्हळ्यार लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन ते व्हाईट कोलेस्ट्रॉल ते व्हाईट कोलेस्ट्रॉल कसं करतं म्हळ्यार त्या देहांतू घुना त्या रक्तनाळा भितर वचून ताका चाबून बसता चांग कोलेस्ट्रॉल एचडीएल म्हणून आसा हाय डेन्सिटी लायपोप्रोटीन त्या रक्तनाळा भितर चाबना बट क्लॉट फॉर्म जायना तशी पळयता सो एक मनशाल देहा भितर व्हाईट कोलेस्ट्रॉल चड आसून चांग कोलेस्ट्रॉल उण आसल्यार ताका हार्टा संबंधी कायले येवचे चान्सेस चड सो हांत तू पिक्चर पळोवन आसा पुरो आता 3 रक्तनाळ आसता कोरोनरी आर्टरी म्हळ्यार हार्टाचे ट्यूब तांतू एक राईट सायडान तो राईट कॉर्नरी आर्टरी दोन्ही लेफ्ट बदींत आसता एलएडी म्हणटाचे आमी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आणि एक सर्कमफ्लेक्स म्हणटाचे सो दोन्ही रक्तनाळ लेफ्ट सायडान तो एक रक्तनाळ राईट सायडा भितर आसता सो तिन्ही पैकी खंयचे एक ट्यूबांतू हे रक्तसंचार पूर्ती बंद जाल्यार हृदयाघात एक हार्ट अटॅक येता आता मी एक ऐकून अशा पुरो एक मनीस अशी चमकून वता असं सडन तो पडता आणि मरता हेरदूस पेपरार येता कुसिदू बिद्दू साऊ म्हणून त्या अशी जना कोणालागी निमगिल्यार त्या काय ना रे त्या गुळगाल पेट्टू गुळगाल पेट्टू त्या म्हणून सांगतांची हक्क या वैद्यकीय शास्त्रान हागेल मरण कशी जाल्ली म्हणून तुम्ही सांगताची तू सांगेल उदाहरण ताका आमी आमगेले सायंटिफिक टर्म सारी सडन कार्डियक अरेस्ट म्हणटाची म्हळ्यार हार्ट अटॅक नाही सडन कार्डियक अरेस्ट
आता सडन कार्डियाक अरेस्ट खंयी जावच्या पुरो आता मनशान बैसून आशिल्ले कडेन जावच्या पुरो बस स्टँडार जावच्या पुरो एरोप्लेनार जावच्या पुरो ट्रेनार वतान जावच्या पुरो एके खंयचे क्राउडेड एरिया भितर जावच्या पुरो सो सडन कार्डियाक अरेस्टाक एक कारण मात्र हार्ट अटॅक आता वर्लल ಕೆಲವು ಕಾರಣ असतं सडन कार्डियाक उदाहरणेक हार्ट बीटिंग फास्ट जावचे आम्ही एरिथमिया म्हणून ऐकून आशा पुरो आम्ही वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया म्हणटाचे VT VT रोड नाही VT ventricular tachycardia so ventricular tachycardia is one of the commonest causes of sudden cardiac arrest and one of the causes of VT is heart attack आता हार्ट अटॅक जे फर्स्ट घंट्यांत मनशाक जीवच्या कारण फास्ट हार्ट बीटिंग जावचे त्या संदर्भेर आम्ही कसं करका म्हणा फर्स्ट तागेले सर्क्युलेशन रिस्टोर करका सेकंड तागेले हार्ट बीटिंग एबनॉर्मल असला ते नॉर्मल करचा प्रयत्न करता तो ऐकून अशा पर पिक्चरांनी पळयला न्हू पेशंटान सडन कोलॅप्स जालें आमी ताका शॉक दितात आणि कार्डियाक मसाज करतात सो कार्डियाक अरेस्टाक ट्रीटमेंट एक रिदम रेस्टोर करचे शॉक दिवन सेकंड CPR म्हणतात कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन विथ माउथ टू माउथ ब्रीथिंग त्यामुळे ऑक्सिजन उणी जाल्यार तो मनीस सर्वाइव जावचे चान्स उणे या जलसतान आमी एकल्यान करू जायना इमिडिएटली वी हॅव टू कॉल फॉर हेल्प and try to shift this patient म्हणजे काही लागचे मेडिकल व्यवस्था आसा तांचे जाग्यार आमी ताका शिफ्ट करचे ट्राय कर सो सडन कार्डियाक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक एक नाही बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियाक अरेस्ट इज हार्ट अटॅक आतां आमकां अर्थ आमगेलो यो सॅन्डलवुडाचो फेमस ऍक्टर पुनीत राजकुमार हार्ट अटॅका निमित्त सरलो तशें आसतना एक हार्ट अटॅक येतरी एक गोल्डन आवर पिरियड म्हणून एक आसा हे गोल्डन आवर म्हळ्यार पिरियड म्हळ्यार कसं जालें आनी ह्या पिरियडान तूं आमी कसं कोरका पेशंटाक आता गोल्डन आवर म्हण सांगिल्ले आनी तो एक टर्म आसा इता म्हळ्यार त्या टायमार तूं ताका चिकित्सा दिल्यार ताजे लाभ मॅक्सिमम आता हार्टा विशय सांग जाल्यार फर्स्ट 1 hour इज द बेस्ट टाइम टू डू ए प्रोसिजर म्हळ्यार प्रायमरी एंजियोप्लास्टी म्हण ऐकून अशा पळय सो हार्ट अटॅक आयिल्लो तेन्ना फर्स्टाक आमी कसं करता एक एमर्जन्सी ट्रीटमेंट एस्पिरिन मात्र अशा पुरो एक क्लोपिडोग्रिल मात्र अशा पुरो एक सॉर्बिट्रेट म्हण तो ऐकून दुख्यान अशी जिबे म्हळ्यार दिवचे मात्र सो हे तिनी इमिडिएटली कोणेय दिवेत केलो जाल्यार तांगेल्या पॉकेटांतू दवन वचचे एस्पिरिन आनी सॉर्बिट्रेट अर्ध्या दूख आयला ते घेतल्यार काय ताजे अड्ड परिणाम ना फकत ताका हार्ट अटॅक नाही अशा पुरो जाल्यार तान घेतल्या तांकां कसले अड्ड परिणाम ना ताका हार्ट अटॅक वय ताण घेतल्यार ताका लाभ मॅक्सिमम त्यामुळे 1 घंटे भितर ताण घेतल्यार रगत हेपुकट्टूचे पातळ जाता आनी रिस्टोर जाता गेल रक्तसंचार पक्कनी ताका अर्धा दुखी उणी जायनी तेन्ना ताण लागच्या आस्पत्रे वचून ताका एमर्जन्सी ट्रीटमेंट आता एंजियोग्राम अशा पुरो एंजियोप्लास्टी अशा पुरो केल्यार फर्स्ट 3 घंटे भितर केले म्हण जाल्यार हार्टाक मसलाक पिट जायना आता हांव तुका एक सिंपल उदाहरण दिवचे जाल्यार आता झाडा उद्दा केदन घालका तांचो जीव सुका आणि झाड पूर्ती जावन सुकून वचना तशी 3 घंटे भितरी तू केले म्हण जाल्यार त्या टायमार तुगेलो हार्टाचे मसल कसं पिट जाता ते कंप्लीट रिकवर जाता आणि ताका हार्ट अटॅक आयला म्हण ते स्वल्प टाइम नंतर कळना वेर सेम रोगीक तू 1 दिवस नंतर करता तेन्ना ऑलरेडी कसं डॅमेज जावन आसता इरिव्हर्सिबल जावन आसता ताचे खातीर आमी गोल्डन आवर एक गोल्डन पिरियड म्हण सांगतात तशेंच हार्ट अटॅक जातना जेल्ली म्हणली कुडले आमी एक एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी करचे नातले स्टेंट घालचे म्हणून आमी सर्वांनी आयकला हे एक एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी म्हळ्यार कसा म्हणून तुम्ही सरळ जावन आमगेले एक पेशंटा आमगेले वीक्षकांक सांगतांचे आता जनांक पुराय जनांक गोत आसा आज म्हळ्यार सोशल मिडिया आसा तांगेले कोणे रिलेटिव्ह जावन अशा पुरो अवेरनेस आसा तस जावन जेन्ना खंयचे अर्धा दूख जालें सतान वग्गी पावताची तुका सांगले आश्चर्य दिशा पुरो दूख जावन 15 मिनिट भितर केतला भितर पाविल लोक आसच त्यामुळे आमकां शापुरो म्हळ्यार तांकां एक संशय जावन वग येता सो एंजियोग्राम म्हळ्यार आमी हार्टाचे रक्तनाळाचे पिक्चर काण पळोवच टेस्टाक एंजियोग्राम म्हणटात ट्रीटमेंट विधान कसो आसा म्हळ्यार ते तोंद्र आशिल्ल्याक सम करची ट्रीटमेंट ताका एंजियोप्लास्टी म्हणटात आता पुढे स्टेंट ना आशिल्ले तेन्ना फर्स्ट आता तू हें पळोवन अशा पळय रायट सायडा रक्तनाळ पिक्चरां दिसता पळय ते मध्य पोर्शनान तो पूर्ती बंद जाला दिसता मध्यान तू साधारण 7 घंटे अंदाजेरी ते बंद जाला पळय ते मुखार रगत वचना
आता हे हृदरोग अटॅक जावन येईल रोग ताका तुम्हाला कळे वायर दिसत पडे आता हॉट ट्यूबा तुका काळे वायर दिसत पडे ते आम्ही करचे अँजिओप्लास्टी वायर त्या घालून बनवून आणि होड केला तर सकल सगळे रगत येवच्या सुरजल दिसते की ते 7 घंटा इतल्याक बंद जलल रक्तनाळा तर पडे 3 घंटाला त्या वतस त्या मध्ये तू टाईट तुका आणि काही सपूर जलल जाग दिसता वायर घालून बलून घालून जल नंतर रगत संचार एस्टॅब्लिश झाले हे आमगेल प्रथम उद्देश अटॅक जाताना पूर्ती बंद असता रक्त संचार कितलं वगे ओपन जाता तितले चांग आता ब्लॉक आशिल्ले पूर्ती जावन वच्चे न्ही खाली वायर घाल नंतर त्यातनं तुका ते दोन्ही चुकी दिसत ते स्टेंट म्हणतात स्टेंट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक मेटलाचे स्कॅफोल्ड तातूंत मद्दू लेपित स्टेंट म्हणून मेडिकेटेड स्टेंट त्या स्टेंट करेक्ट जाग्यार स्किनाक म्हणून आम्ही चेक करता असाची आणि ताका भायर तुका एक इंडिफ्लेटर म्हणून असता जेन आम्ही त्या स्टेंट होड करता आता स्टेंट होड कोण नेक्स्ट पिक्चर पळय दिसता तुका आता स्टेंट होड केल्या नंतर आम्ही त्या बलून पडले ते डॉट आशिल्ले ते काडताच ते सो कसं जाता म्हळ्यार खाली स्टेंट मात्र रक्तनाळा भितरी उरता आणि त्या वायर आणि बलून आम्ही भायर काडटात म्हळ्यार आमगेलें काम जाल्या नंतर ताका थंय रोल ना सो हे जल नंतर नेक्स्ट पिक्चर पळयता या कामा मस्त वेळ जाऊ का जाते की हे वग्गीकोर काम हे आता नेक्स्ट अनेक उदाहरण हे आपण पयर केलेलं आहे सानप्रायचलो 34 वर्षाचे शिवकुमार म्हणून हृदय दुख म्हणून आयलो ಒಟ್ಟು अर्ध गंटे भितर आयला लेफ्टाचे मेन रक्तनाळ ते लेफ्टाचे एक सान कोंब दिसतो ताजेर कसले दिसना एलएडी म्हणून म्हणताची ते ऑस्टियम म्हळ्यार उगमस्थानार बंद जावन आशिल्ले तागेले सिवियर पेन आशिल्ले ताका नेक्स्ट स्लाइड आणि वीटी म्हणता पण हांव तुका सांगिल्लें फास्ट हार्ट बिटींग जाता म्हणून तो आमगेले टेबलारय कोलॅप्स जालो ताका ते शॉक दिले आणि कुडले एंजिओग्रामा घेतले पण वायर गल्ली सतान सगळे हॉड पाईप 5 घंटे थंय दिसता तुका 5 o'clock ते व्हड रक्तनाळ ओपन जाले आणि त्या काळे डॉट स्टेंट त्या स्टेंट हॉड करता असाचे आमी आणि तागेले रक्त संचार नॉर्मल दिसता की सगळे पाईप ओपन जाले मागीर ते जाले नंतर आमी वायर काडताची आणि ताजे बलून थंय तुका काडतात सो स्टेंट तागेले रक्तनाळा भितरी उरता आणि एक 4 ते 6 वार भितर ते तागेले वेजलाचे पार्ट जावन वता त्या काडची विधान ना त्या स्टेंट तशी दवरताचे सो हे चिकित्सा तू 3 घंटे भितर दिले म्हण जाल्यार रोगीक या हृदयाघातातून मेळचे बेस्ट ट्रीटमेंट म्हणून सांगूया अति आहे तुम्ही स्टेंट घालूक पक्कने पेशंटाक त्यांनी आस्पत्रे टर्शरी केअर जाऊ का फॅसिलिटी कॅथ लॅब जाऊ का तमक त्या पेशंटाक आमी आस्पत्रे हाडची भितरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल्यार एक कडेन आसचे क्लॉटा निमित्त दुसरी लागी पुरा त्या क्लॉट जेवचे साध्य की नॉर्मली अटॅक अंतू एक रक्तनाळा भितर मात्र जाता मस्त रक्तनाळा भितर पुढे तक ब्लॉक असून असले नॉर्मली तागेले बीप आनी उणी जावन तो कोलॅप्स जाता कार्डियोजेनिक शॉक म्हणून म्हणताचे म्हळ्यार तीन ट्यूब इम्पॉर्टंट तुगेले घरकड त्याग जण काम करतले असले त्याग जणांनी काम करता एकल्यान काम उणी केले रे एके 2 जण काम करना एकल्यान मान काम कर दिले तू स्ट्रेसर असता तशीच हार्ट आहे कार्डियोजेनिक शॉक म्हणताचे विंगड रक्तनाळा पुढे बंद जाला आता अनेक पाईप बंद झाले हार्ट पेशंट कोलॅप्स जाता तर कार्डियोजेनिक शॉक म्हणतात आता तुगेलो अनेक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार टर्शरी केअर फॅसिलिटी ना तो एक सानगांवां आसा तेन्ना आमी रगत डिझॉल्व करतसल इंजेक्शन म्हणतात थ्रॉम्बोलायटिक एजंट म्हणतात ते दिवेत आता सर तू उदाहरण एक काही बेलतंगडी भितर आसा तुका मंगळूर येवच्याक 2 घंटे वाट लागता त्या संदर्भात तांचे डॉक्टर तुका ते क्लॉट डिझॉल्व करचे इंजेक्शन दिता आणि ते दिव न्हू तू एक नमने स्टेबल जाले नंतर तुका हार्ट सेंटरा भितर ट्रान्सफर करता एक पटी ते इंजेक्शन दिवन रिलीफ मेळना तेन्ना आमी रेस्क्यू एंजिओप्लास्टी म्हणून करता फर्स्ट ताका ऑलरेडी विंगर ट्रीटमेंट दिला त्या ट्रीटमेंटान ताका फायदो मेळ्ळी एके तागेले ईसीजी इम्प्रुवमेंट ना एके तागेले दुखी कमी जायनी तसल्यांक आमी सेव करच्याक म्हळ्यार रेस्क्यू करच्या एंजिओप्लास्टिक करच्याक रेस्क्यू एंजिओप्लास्टी म्हणून करता आता अटॅका करच्या एंजिओप्लास्टिक प्रायमरी एंजिओप्लास्टी म्हळ्यार प्रायमरी जावन आमी ताका एंजिओप्लास्टी ट्रीटमेंट दिवचे हार्ट अटॅक सो एंजिओग्राम म्हळ्यार टेस्ट एंजिओप्लास्टी म्हळ्यार चिकित्सा विधान तांतू प्रायमरी एंजिओप्लास्टी म्हळ्यार तू अटॅकाक करची तसले ट्रीटमेंट रेस्क्यू एंजिओप्लास्टी म्हळ्यार तुका फूड ऑलरेडी इंजेक्शन दिवन तांतू तुका फायदो मेळ्ळी त्या टायमार तू हार्टाक हेल्प करच्याक एका हार्ट रेस्क्यू करता तसले विधानाक रेस्क्यू एंजिओप्लास्टी म्हणटात आता कितले जन या ट्रेडमिल टेस्ट म्हणून करताची तशी ईसीजी म्हणून करताची या पुरा केतना कोरका आणि कंची प्रायर कोरका पळय आताचे ಕೆಲವು महिने ಕೆಲವು ವರ್ಷ पळयल्यार आता आमगेल देशांतू हे हार्टाची समस्ये सान प्रायर येतर आता खाली एक सिनेमा स्टार जलतन मात्र जन अवेर जाता आता वरलेल्यान जाता तितलं ताजे महत्व कळना त्यामुळे मीडिया ते कवर करना इम्पॅक्ट उणे
बट सत्य कसं म्हणारे ICMR म्हण आमगेले इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लास्ट एक 2 डेकेडाचे डेटा म्हळ्यार कसं आमगेले सगळे देशात पुरावे ते पळयल्यार विदेशापशी 1.5 दशक फुडें आमगेल देशांतू हार्टाक आयले येतच आता अमेरिकांतू एवरेज एज ऑफ हार्ट डिसीज इज 70 इंडियांतू एवरेज एज इज अबाउट 52 which is shocking. Almost 18 वर्ष पुढे तुका एवरेज हार्ट अटॅक येवचा लेस देन 40 इयर्स पण आम्ही हार्ट डिसीज इन द यंग म्हणून सांगताचे लेस देन 40 ताजी प्रमाणे 25% आमगेल देशांत म्हळ्यार 100 जन हार्टातून राहिल्यारी 25% जन 40 पशी सान प्रायेचे सो तू जस्ट एक इमॅजिन करी हा भिवोच नाही अंकिअंश सत्य फॅक्ट स्टॅटिस्टिक्स तर जान खंयची रीती री आमगेल युवजनान या मना होरनो कसले प्रिव्हेंटिव्ह स्टेप्स आसा सान प्रायरी स्टार्ट करका म्हळ्यार एक महत्वाचे मेसेज हांगा तुका दिवच्याक हांव इश्ट पावता असल या पुरा स्टॉप करका जाल्यार नातल्यार हार्ट डिसीज डिले करका जाल्यार कसो पुरा क्रम आमी अळवडसून घेवका म्हणून दिसता पळय हांतू दोन इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट एक अवेअरनेस दोन्हीचे अर्ली डिटेक्शन अवेअरनेस सोशल मीडियान तुमकां रिस्क फॅक्टर कसले कशी येवचे कशी तडसूचे हे पुराय आमी उलयताची तुमी सांगताची दोन्हीच कसं म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन तडसूच कशी आनी कोणाक खंयच्या टायमार टेस्ट करता आतां हांव तुका एक रफ गायडलायन दिता कोणा शुगर आसा कोणाल फॅमिलीन तू हार्टाची हिस्ट्री आसा म्हळ्यार तागेल अन्नाक सान प्रायरी तागेल मम्माक तागेल मंताक 40 पशी उणे प्रायरी हार्ट अटॅक जावन आसच्या पुरो ना म्हणजेल्यारी ताका ಸ್ವಲ್ಪ चमकताने सिम्टम येता असल्यांक पुराय 40 एजारी एटलीस्ट एक थ्रेडमिल कोरका आनी तांगेले कोलेस्ट्रॉल टेस्ट चेक करका हे बेसिक मिनिमम 2 टेस्ट कोरका सीटी एंजिओ म्हणून एक टेस्ट आसा म्हणजे ऑपरेशन नातिलेच एंजिओग्राम करचे आता आसा इता म्हळ्यार सान प्रमाणेचेर सान प्रायेचेर कोणाक हार्टाचे हिस्ट्री आसा फॅमिलीन तू तांणी एक 35 तुका 40 वर्षारी एक सीटी एंजिओ करून घेवेत इता म्हळ्यार ते अर्ध घंटो एक 10 मिनिट भितर तुका हार्टाचे पिक्चर कळटा तसल्यान कोणा सीटी एंजिओर तोंदर आसा तांणी नॉर्मल एंजिओग्राम करून घेताचे सो हे तिनी एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट एक थ्रेडमिल टेस्ट आणि हाय रिस्क आशिल्ल्यांक सीटी एंजिओग्राम हे 3 टेस्ट सान प्रमाणे फॅमिलीन तो हार्टा प्रॉब्लेम एक शुगर आशिल्ल्यान करून घेवेत हे दोन्ही एस्पेक्ट प्रिव्हेन्शन म्हळ्यार कोण कोण आमी हार्ट अटॅक येवचे पुरतड तिनीच कसं म्हाका कोणा हार्ट अटॅक आयला तांकां आमी मस्त समय व्यय जायन नशी जल्तीतलो वगी तांकां चांग सेंटरान तो पावची तशी करता इता म्हळ्यार मॉर्टॅलिटी म्हळ्यार हार्ट अटॅकाचे मॉर्टॅलिटी आनीकय हाय तुका तुगे लास्ट एपिसोड हांव पळयला आमगेले प्रोफेसर मोहन पै सांगिल्लें पुढे हार्ट अटॅकाचे मॉर्टॅलिटी रेट मस्त हाय आशिल्ले म्हळ्यार 100 लोकांक हार्ट अटॅक आयल्यार 30% जन एक दिवस भितर मरण पावता बट आज एंजिओप्लास्टीच काळार 100 जन हार्ट अटॅक आयल्यार 7 जन मात्र ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಸತುಕುನ್ ಸಾತೆ ಚಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ನೇ ಎಕ್ಕ भितर येवका अश म्हणून आमगेल उद्देश आता हार्ट अटॅका विषय आम्ही सकडाने ऐकला एक ना एक रीती पेपरार वाजून गी कसले एक नमने अवेअरनेस आर निमित्त आम्ही ऐकला दुसरे नमने हार्ट डिसीजेस मस्त आसा पुरो ताजे विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगताच वय आता वेळ उण आसा तशें हांव ब्रीफली सांगता सो वर्लल हार्टाच प्रॉब्लेम म्हळ्यार चेडू वांके उत्तसले हार्टाच प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमी कंजेनायटल हार्ट डिसीज म्हणून म्हणटात म्हळ्यार जगतान तुकून आशिल्ले हार्ट प्रॉब्लेम दोन्हीचे व्हॅल्व्युलर हार्ट डिसीज म्हणून सांगताचे व्हॅल्व्युलर हार्ट डिसीज म्हळ्यार हार्टा भितर कवाट आसा कवाट म्हळ्यार एक गेट वॉलशे आता चेंबर आतुकून अनेक चेंबर आवचे कडेन बागेलशे करेक्ट सो 4 व्हॅल्व्स आमगेले हांतू एक सान पिक्चर केला हांव तुका एक ट्रायकस्पिड व्हॅल्व आणि पल्मनरी व्हॅल्व म्हणून ते राईट साइड आसचे मायट्रल आणि अयोटिक व्हॅल्व म्हणून लेफ्ट साइड आसचे सो पुढे आम्ही विद्यार्थी जेवण शिकताना मस्त रुमॅटिक कायले आशिल्ले म्हळ्यार सान प्रायरी जॉइंट पेन येवन मेन इंजेक्शन घेवन तसले व्हॅल्व डॅमेज जाता आशिल्ले आतां आमगेले आर्थिक परिस्थिती सुदारण जाल्या स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन उणी जाला तशें आतां आमकां परीक्षे चेडूं दवरच्या कश्टार ह्या व्हॅल्व्युलर हार्ट डिसीज मेळटा एक लेकार चांग इता म्हळ्यार असल कायले रोग ना म्हळ्यार रोग उणी जाता नेक्स्ट स्लाइड
सेकंड कायले कसं म्हणा एरिथमिया तू ऐकून अशा पुरोची पेसमेकर बसोवका एके म्हाका एब्लेशन कोरका म्हण म्हणला एरिथमिया म्हळ्यार हार्टाचे नॉर्मल लय चुकची तसले कायले आणि तू दोन विधान जाता एक अति तीव्र जावचे म्हळ्यार फास्ट हार्ट बिटिंग ताका आमी टॅकिकार्डिया म्हणटाची आणि एक अति स्लो जावचे ब्रॅडिकार्डिया म्हण ब्रॅडी म्हळ्यार अगुरोचे सो हगुरोची कायले प्राय जावन जाता तू ऐकून अशा पुरो 70 वर्सां मेगेल बापा म्हाका एक पेसमेकर घालका म्हणून सांगला हे प्राय जावन जावत तसले म्हळ्यार हार्टाचे कंडक्शन सिस्टम म्हळ्यार करंट येवची वाट स्लो जावची सो कंडक्शन सिस्टम प्रॉब्लेम पेसमेकर घाल फास्ट हार्ट बिटिंगा कायले का आमी करंट घालून त्या पोर्शनार बर्न केल्यार वापस ते कायले मरुकळ जायना हे एक हार्टाचे एरिथमिया प्रॉब्लेम म्हणटात म्हळ्यार एदे बडिताचे एरुपेर जावत तसले या पुरा ईसीजी न्हू या पुरा ईसीजी करेक्ट नेक्स्ट स्लाइड थर्ड पेरिफरल आर्टरी डिसीज म्हणटाची या हार्टाची रक्तनाळा कशी क्लॉट येता तशीच पाया रक्तनाळांत ती क्लॉट येवन गँग्रीन जाता हे कायले चड येवचे शुगर आशिल्ले पेशंटाक इता म्हळ्यार तांकां ऑलरेडी इन्फेक्शन जाता सान गाय जाल्यार गुण जायना प्लस तांगेलो रक्त संचारय उणे आसता तसो हांगे पेरिफरल आर्टरी डिसीज म्हण म्हणटाचे नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रोक तू स्ट्रिक्टली पळयल्यार एक रक्त संचाराचे प्रॉब्लेम हाज्या विशीं आमी सांगला नेक्स्ट स्लाइड आणि लास्ट कंजेनायटल हार्ट डिसीज म्हण कंजेनायटल म्हळ्यार जन्मातून आशिल्ले हार्टाचे कायले आता हांतू दोन विधान आसच्या पुरो एक ए सायनोटिक म्हळ्यार ब्लू बेबी न्हय आशिल्ले कायले म्हळ्यार खाली होल आशिल्ले कायले आणि एक सायनोटिक हार्ट डिसीज सायनोसिस म्हळ्यार ब्लू कलर जावचे तुम्ही कॉमन भाषेर ऐकून अशा पुरो ब्लू बेबी सिंड्रोम सो ब्लू बेबी सिंड्रोमांत 3-4 नमने कायले आसता एसेन्शियली ब्लू बेबींत कसं जाता म्हळ्यार शुद्ध आणि अशुद्ध रक्त मिक्स जाता तुमकां पुराय जाणां माहित आसा आमगे लेफ्ट साइड हार्टांत शुद्ध रगत आसचे इता म्हळ्यार ते श्वासकोशांतून येवचे आणि ते शुद्ध रगत आमगे सगळे बॉडीक सर्क्युलेट जावक वेरज राइट साइडा भितर हार्टांत आसचे अशुद्ध रगत पट्टातून पायातून एके इंटेस्टायनातून येवचे रगत पुरा राइट साइडा वचचे ते राइट साइडा रगत श्वासकोशा वता आणि थंय शुद्धीकरण जाता ते शुद्धीकरण जाल्लें रगत लेफ्ट साइड हार्टा येता हे हार्टाचें काम पंप प्लस फ्रेश आनी अनऑक्सिनेटेड ब्लड सेपरेट करचें बट एकक पटी कशें जाता म्हळ्यार हार्टा भितर कम्युनिकेशन आसल्यार हे शुद्ध आनी अशुद्ध रक्त मिक्स जाता हार्टा भितर तशें जावन ऑक्सिजन प्रमाण उणी जावन चेडू नील कलर जाता ताका आमी ब्लू बेबी म्हणटात मोस्ट ऑफ द ब्लू बेबी सिंड्रोम्स ट्रिटेबल बट ऑपरेशन जावंक जाता सो अर्ली तांकां कळ्ळी म्हण जाल्यार सान चेडूक आमी ऑपरेशन करून तांगेलो हार्ट ऑपरेशन नंतर समजता आनी तांकां नॉर्मल जीवन वापरूचें जाता हार्ट ए सायनोटिक हार्ट डिसीज म्हळ्यार कॉमन जावन आमी सांगचे होल आसचे तांतू शुद्ध रगत मात्र अशुद्ध सायडा वता कशें म्हळ्यार आतां एक चांग मनशालो वायट मनीस आयलो तर चांग मनीस वायट जायना तशी हे होल आशिल्ल्यान कशें जाता म्हळ्यार शुद्ध रगत अशुद्ध सायडा वता बट अशुद्ध रगत शुद्ध सायडा येना तसं नीलपणाची हे ट्रीटमेंट कंप्युटरार जाता हे VSD ASD आणि PDA पुढे ऑपरेशन जावंक आशिल्लें आता मी कंप्युटरार इंटरवेंशन मुखांतर ताका एक सान साथी घालचे ताका सान एक डिवाइस घालनो एक कॉइल घालनो असल होल ऑपरेशनातले बंद करचे जाता या जन्मांतूच सतान कळटा म्हळ्यार ती इकोकार्डियोग्राफी म्हण टेस्ट तो ऐकून आसा हार्ट स्कॅन त्या जल्लेल चेडलाक केल सतान आमकां त्या स्कीन आंकी म्हळ्यार विषय कळटा आनी ताका ट्रीटमेंट खंयच्या टायमार कोरयता म्हण सांगूया लास्ट एक कारण पल्मनरी एम्बॉलिझम म्हण तो ऐकून आसचा हे कशें जाता म्हळ्यार क्लॉट वचून श्वासकोशा ट्यूब्सा भितर बसचे लंग्सा भितर बसचे हे एक्चुअली एक नमना फेटल प्रॉब्लेम हार्ट अटॅका पेशी सिरियस कंडिशन आणि हे हार्टाचे कारण नाही हार्ट एक जस्ट इनोसेंट बायस्टँडर हार्टा मुखांतर ते क्लॉट वच्चे आणि श्वासकोशा वच्चे हे क्लॉट जावचे लिवरांतू एके पायांतू एके पट्टांतू ಕೆಲವು ಜನ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಸ್ತಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಸ್ತಾ ಅಸಲ ಪರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಜಾವನು ಏಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಡ ಆರ್ಥೋ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಜಾವನು ತನಿದ್ದೋನ್ ಆಸ್ತಾಚಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಸನ ಅಸಲ ಪಯ್ಯ ಕ್ಲಾಟ್ ಹಾರ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ म्हणतात सो हार्ट डिसीज मुळे हे पुराय ಒಟ್ಟು आणि कार्डियोलॉजिस्ट मुळे आमका खाली एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी मान नाही हे पुराय कायले आमगे डिपार्टमेंटा भितरी ट्रीटमेंट येता हांव तुका आज खाली एक बर्ड्स आई ओवरव्यू टिप ऑफ द आइसबर्ग मान सांगेल तशीच आता तुम्ही तावळची के फूड सांगले पेसमेकर घालताची म्हणून ते पेसमेकर म्हळ्यार कसले आणि बायपास सर्जरी म्हळ्यार कसले ओके आता तुगे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आन्सर करूया एंजियोप्लास्टी कोणा कोरेत
एंजियोप्लास्टी कोणा करू जायना आता अटॅक जल्ल टाइम मारी करचे विधान एंजियोप्लास्टी तर एमर्जन्सी जाऊन बायपास करू जायना अटॅक आईल सो सेकंड एक रक्तनाळांतू एक दोन रक्तनाळा भितर ब्लॉक आसा तसल्यांक ऑपरेशन नथिलेच ट्रीटमेंट करू जाता तसल्यांक आमी एंजियोप्लास्टी करता बट ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ लेफ्टाचे उगम स्थानार ब्लॉक असता एके मस्त ब्लॉक असता आता पळोवंक शकता ताका तिन्नी ब्लॉक आसा मल्टिपल जाग्यार ब्लॉक आसा एके दोन्ही ब्लॉक तागेले 100% आशिल्ले तेन्ना एंजियोप्लास्टी करच्या जाय न्ही म्हणून आमी बायपासाचे म्हणटा सो लेफ्ट मेना ब्लॉक असल्यारी मस्त कडेन ब्लॉक असल्यारी डायबिटीक पेशंटा मस्त ब्लॉक असल्यारी खंयचे एक देव दोन रक्तनाळ पूर्ती प्रमाणेर बंद असल्यारी खंयची संदर्भार एंजियोप्लास्टी केलोपटी मस्त कॅल्शियम असता आमगे स्टेंट वचना तसल संदर्भारी बायपास सर्जरी वचुका ಕೆಲವು ಜನ हार्ट वीक असता तसल्यांक एंजियोप्लास्टी करच्या पशी सर्जरी उत्तम चिकित्सा सो असल्यांक पुराय बायपास सर्जरी करेत आता एंजियोप्लास्टी आणि बायपासाचे मेन डिफरन्स कसं म्हळ्यार एंजियोप्लास्टीन तो आम्ही आशिल रक्तनाळ रिपेर करचे तुगेल घरा पाईप ब्लॉक जाला कशी आम्ही ते समज करू जात की म्हणून पळोवचे वेरस बायपास सर्जरीन कसं म्हळ्यार ब्लॉक आशिल्ल्याक नव रक्तनाळ घालून नव रक्त संचार दिवचे सो ताका बायपास म्हळ्यार आत्ताशील ब्लॉकाक बायपास करून नव ट्यूब घालचे सो सिंपल आसा तुका टर्म अर्थ जाल्यार ताजे इंडिकेशन अर्थ जाता अनेक क्वेश्चन तुका सांग गेला पेसमेकर म्हळ्यार एक दोन्ही तांतू कॉम्पोनेंट आसा एक ताजी बॅटरी दोन्हीचे ताजी तार एक आमी लीड्स म्हणटा हे लीड्स हार्टा भितर उरता आणि पेसमेकरा बॅटरी चर्मा मुळा असता हे ऑपरेशन नातिले करचे सान हंग एक लोकल एनेस्थेसिया घेऊन एक 3 बटा तितले एक बटा तितले इन्सिशन 3 बटा तितले पेसमेकर सो पेसमेकर साइज इतलेच आमगेले हे 4 बटा तितले असता ते पेसमेकर पातळ चिप नाही चिपा पशी चिके हॉड असा एक इतलं फोल्ड आमगेला मुष्टी तितलं असतं पेसमेकर सो इतलं हॉड एक पेसमेकर बॅटरी हंग असता आणि ताजी दोन्ही तार हार्टा भितर असता आणि हे बॅटरी साधारण जावन 10 ते 15 वर्ष येता लीड वाईट जायना आता सान प्रायर कोणाक पेसमेकर घाल म्हणजे ताका एक 10-15 वर्ष नंतर ताजी बॅटरी मान चेंज करच्या गती पडता तसले एक विधानाक आम्ही पेसमेकर इम्प्लांटेशन म्हणून सांगताची आता नवे नवे पुरा टेक्नॉलॉजी येतस मनशाल मणकेची मोबाईल स्मार्ट जेतस स्मार्टफोन म्हणटाची तशीच एक वॉच आहे स्मार्ट जाल्यांची तशी स्मार्ट वॉचेस म्हणटाची तशी स्मार्ट वॉचान तो हेल्थ मॉनिटर्स आणि ईसीजी मशीन असं म्हणून हांव ऐकलें हाचे कसले लाभ आसगी नाही त्या असल्यारी प्रयोजन उणें पळय आता टेक्नॉलॉजी खंयची स्टेज आरताय गेला म्हळ्यार तू सांगितलं उदाहरण आता फुडें तुगेल हार्ट बीट चेक करके जाल्यार डॉक्टर जाय स्टेथोस्कोप जाय ईसीजी काडका जाल्यार येवू काडा पेशंटाना आता तशें नाही आता ह्या स्मार्ट वॉचा भितरी आता पेशंटाक केलोपटी तो सांगता म्हाका निन्ने रात्रे मलगुवाग 2 गंटेगे हार्ट बीटिंग चड जाल्लें आता तागेले स्मार्ट वॉच असल्यार ते रेकॉर्ड करता 2 घंटा बदल तागेले हार्ट बीटिंग चड जाली की ना की आता रेकॉर्ड केलेले डॉक्टरांनी पळोवचें जाता ताणें सांगिल्लें बद्द की पट्टी प्रूफ थंय आसता सो टेक्नॉलॉजीचे एडवांटेज म्हणून सांगता तशीची आता तुगेले बीपी चेक करूंक स्मार्ट वॉच आसा ताण विंगविंगड टाइम मारी तागेले बीपी कितले आशिल्ले म्हळ्यार तागेले स्मार्ट वॉचार रेकॉर्ड जाता सो तो हायपरटेन्सिव्ह पेशंट वय की नाही म्हणून आमकां तागेले स्मार्ट वॉचार डेटा पळयला कळटा आमी होल्टर म्हणून एक टेस्ट घालताचे आशिल्ले फुडें होल्टर म्हळ्यार हार्ट बिटींग रेकॉर्ड करता आता त्या नथिलेची स्मार्ट वॉच ताण घाले जाल्यार तागेले हार्ट बिटींग 24 घंटे कशें आशिल्ले ताण धांवतान खंय गेले कळटा बट हाजे अनेक अड्ड परिणाम कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು जन आसा तांकां ಮತ್ತೆ तांगेले स्मार्ट वॉचार आसता मगेल हार्ट बीटिंग 70 आशिल्ले 80 जाल्यार म्हण डॉक्टराला धांवन येता लोक येसाची तागेले नॉर्मल आसचे पुरो सो टेक्नॉलॉजी आमी खंयची रीती उपयोग करताची समाजाक आणि हेल्थाक उपयोग करचे आसा ते आमगेले हाता भितर आसता कार्डिओलॉजी तसले विशाल विषयाचे चढती रोगाचे विषयार आमी आता भासाभास केला म्हण हांव लेखता पूर्ती जावन कार्डिओलॉजी तसल विशयांत उलोवचें साध्य ना कोणाच्याने जाल्यार आमी चढती एक विशयारी कवर केला म्हण हांव लेखता डॉक्टर माम आयची ह्या उपाख्यानांत हायपरटेन्शन अँड हार्ट डिसीज विशयारी आमगेलो तो वार्तालाप केलेले डॉक्टर नरसिंह पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम थँक्यू सुचित्रा तशीची आमगेले आरोग्य भाग्य हे श्रृंखलेचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता
तशीची सर्वांकय देव बरें करो म्हूण हांव मागतां. थँक्यू.